आयतार सगळ्यांच्या सुटयेचो मजा टाइमपासाचो दीस. मात मांद्रेच्या ह्या ट्री ऑफ होप ग्रुपा खातीर दर आयतार वो सामाजीक जाणीवेचो आनी ते खातीर करपाच्या यत्नांचो. मांद्रेच्या ट्री ऑफ होप तरणाट्यांच्या ग्रुपान 2 वर्सां जालीं दर आयतारा झाडां लावपाची मोहीम हातांत घेतल्या. सुरवेक मांद्र्या जुनूस वाड्यावेल्या दर्यावेळेर झाडां लायली. दर्यावेळ उपरांत तांणी दोंगरार 300 झाडां लायल्यात. ह्या दोंगरावेल्या झाडांक सकयल्या राना खात्याच्या गार्डनांतल्यान उदक व्हरप आनी वयर प्लास्टीक बाटल्यो वापरून ड्रीप पद्दतीन त्या झाडांक घालप. आता हे मोहिमेंत परवरेच्या विद्या प्रबोधिनी कॉलेजीच्या भुरग्यांचोय आदार. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या सहाय्यान मांद्रे पंचायत आणि काही गांवकऱ्यांच्या मदतीन हांगासर झाडां लावपाचो हो प्रकल्प चालू झाला. पहिल्या वर्सा एकंदरीत 70 झाडां लायली गेली. आयज 2019 ती 300 वयर झाडां पावल्ली आसा. पण झाडां लायलीच म्हणून जायना, ती जगोवची पडटा. ही झाडां जगोवपा खातीर आमी एक उपक्रम केलो की ट्री ऑफ होप चॅलेंज. म्हणजे तुमकां हें झाड जें दिसता हांगासर, हें झाड आमच्या पयलीं हरमल गांवांतल्या काही युवकांनी हांगा झाडां लायली ह्या डोंगराचेर. त्याच्याच पैकी जगपी हें एक झाड, वडाचें झाड, जें जवळपास 150 मिटराच्या एलिवेशनाचेर आसा सकयल पासून. आणि ह्या झाडाक एक बाटली पाणी, एक 5 लिटरची बॉटल पाणी हाडून घालपाचें आणि मागीर प्रत्येकाक जाण येतली की झाडां जगप कितकें कठीण आसा. डोंगरार अशी झाडां लावून जगप एक मुश्कील काम आसा. पूण त्या भुरग्यांनी येवन मेहनत घेतली आणि त्यांना उजो सुद्दां लागल्या. ह्या झाडां अशी जळली आणि ती झाडां जगप एक्चुअली इम्पॉसिबल आसली. तरी पूण भुरग्यांनी मेहनत घेतली आणि ती झाडां जगयला. आज तुम्ही पास आउट स्टुडंट? हय 99 जाल्या. तरी येता तुम्ही हांगा स्पेशल झाडां लावपाक? केन्ना येता आयतारचे? आयतारचे येतात तुम्ही? सो सरान एक इनिशिएटीव घेतली की हांगा झाडां लायतली म्हणून मागीर सर करता म्हणून सराक पळोवन आमकां इन्स्पिरेशन मेळटा की सर करता इतको बिजी शेड्यूल आसून आपलो टायम सुद्दां हांगा दिता. सो आमी एक दीस कित्याक म्हणजे जितून आमी आमचो एक संडे काय ना एक हांगा ते भोंवतली आनी घरा येतली आनी टायम वेस्ट जातलो. त्या बरें समज आमी हांगा येवन झाडां जगली जाल्यार कितें तरी बरें जातलें फ्युचरा खातीर. हे सगळें चालू आसतना थंय कांय तवनासांच्या टोळक्यांचो उपद्रव सुरू जाला. झाडां रोयिल्ल्या सुवातेर पार्ट्यो करतात, बियरीच्या बाटल्यांच्यो राशी मारतात. फक्त लायिल्लीं झाडां वाट लावंक नाका जाल्लो उद्देग. जाता कशें की लोक हांगासर भोंवपाक म्हणून येता, वांगडा खावपा खातीर चिप्स हाडटा, पाणयाचे बॉटली हाडटा आणि जाताना तो कचरो हांगाच साणून वयता. आणि ताच्या खातीर सुद्दां एक प्रकारचें प्रदूशण हांगा जायत चल्लें आसा. काचेचे बॉटली फुटलेले आसता. जनावरांची चार खावपा खातीर येता ह्या डोंगराचेर, तांच्या जिबेक ती कास लागता. हांव सगळे कडेन मागता की आपलो परिसर सगळ्यांनी नितळ दवरचो. असो कचरो बीन आहा तो उडोवचो न्ही, आनी कचरो आहा तो आपल्या डस्टबिनान उडोवचो, नाल्यार खंय तरी अशा जाग्यार दवरचो खंय म्युनिसिपालिटी येवन व्हरपाक शकता. अशा प्लेसीर दवरचो आनी अशा झाडांनी बीन कचरो उडोवचो न्ही. आमच्या मागीर झाडांक खूब नुकसान जाता. दोंगराच्या माथ्यार रोयिल्ले वडाच्या झाडाक व्हरून उदक घालूंक तांची ट्री ऑफ होप चॅलेंज. आमच्या ट्री ऑफ होप ह्या संकल्पाचो एक चॅलेंज कसो आसा. आणि तो चॅलेंज म्हणजे असो की जो मेन रोड आसा ते मांद्रेम गार्डन कडल्यान थंयच्यान येवन अशें वयर ह्या झाड आसा, वडाची झाड वयर डिस्टन्स मातसो बरोच आसा आणि ते डोंगराचो हिल सायड 45 डिग्री एंगलाचेर आसा. सो हेचेर चडोवन चलत येवन हांगा उदक घालपाचें. आणि आमची जी पेज आसा फेसबुकाचेर ट्री ऑफ होप म्हणून फेसबुकाची पेज आसा, तेचेर तुमी तो फोटो तुमचो अपलोड करपाचो. सो आमकांय मातशें बरें दिसतलें आणि तुमकांय कळटलें की भुरग्यांनी कितले एफर्ट्स घेतले आसतले हांगा येवपाक आणि हांगा उदक घालपाक. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी.